मिराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्पात आंदोलन चालू आसा। या आंदोलनाक आपलो तेको दीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय मिराबागात पावले। उदरगतीचे काम हातांत घेवच्या पयलीं थळाव्या लोकांकडेन सविस्तर चर्चा करप गरजेचें आसा। सरकार लोकांनी मागनासतना विकास करतात। WRDचो पुराय वर्साचो 400 कोटींचो बजेट ह्या एका प्रकल्पांक वापरप हातूंत सरकाराचें वैयक्तीक कारण आसा अशें विजयाचें म्हणणें। मजगतीं मिराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्पाचो मुद्दो विधानसभेत मांडपाचें उतर विजयान थळाव्यांक दिलें। पळयात। 30, 40, 50, 60 MLD जो बंधारा मिराबाग म्हणटा तो सावड्ड्यान करतात, ही एक फीट केस जंय सरकार नाका आसतना डेव्हलपमेंट करता, लोक मागनासतना विकास करून जाता। हांगाचें उदक काडून ते व्हरतात पलसवाडी म्हैसाळ म्हणटा थंयच्या सरपंचाक आदल्या सरपंचाक जर विचारलें तर तो म्हणटा आमी केन्ना हें उदक मागूंकूच ना म्हणून। सो सरकार आउट ऑफ द वे वचून 400 कोटी रुपया एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा। हातूंत कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट सरकाराक आसा। WRD म्हणटा तो डिपार्टमेंट केल्लो एज अ एन्सिलरी और सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। WRDचें ड्युटी कितें आसता, उदक काडून इरिगेशनाक वापरप, इरिगेशनाक नॉट इवन ड्रिंकींग वॉटर, इरिगेशनाक वापरप हें बेजीक फंक्शन आहा WRDचें। तांचे अरावंड इफेक्टिवली 400, 450, 500 कोटी बजेट एन्युअल बजेट आसता। एक्चुअल मोडून मेळटा ते सॅलरीज काडल्यो जाल्यार ह्या एक प्रोजेक्टान 400 कोटी आहा। हाव एनवायरमेंट इज डॅमेज म्हणल्यार जंय आमचे सैमाक च्या विरोधान सरकारान स्टेप घेतल्या विदाउट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस इज एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हें करूंक जाय। कित्याक हांगा फ्लडींग जाता ते फ्लडींगाचे तांचे प्रूफ आहा। हें सगळें एक प्रॉपर पर्स्पेक्टिवान घालपाक आमी एक एक्सपर्टाक तांकां धाडून आदार करतले। गडसा पयलो आहा सगळी BJPची सरपंचा म्हणून हें जालां, तांणी सगळे पावर आपल्या काडून सेक्रेटरीक दिल्ले आहा आनी सेक्रेटरी थंय ग्रामसेवकाक सेक्रेटरी म्हणून बसयता। मोविन गुदीन आपलो पिवनाक पसून सेक्रेटरी म्हणून बसयता आनी सायन मारता। हांवें एसेंब्लीन दाखोवन दिल्या 4000 फ्लॅटाची ऑक्युपन्सी एक ग्रामसेवकान सेक्रेटरी म्हणून बसून सायन मारली। मुख्यमंत्र्याक टाक जालें, मागीर कळ्ळें, मागीर ताणें ताका सस्पेंड केलो बालिश म्हणून सांकवाळचो। अशें जाल्लें काल शिवाजी महाराजाच्या नांवान शिवजयंती इतले पुतळ्यांचेर हें घालें, कितें घालें, हार घालो, पूण एक्झॅक्टली छत्रपती शिवाजी महाराजान सांगिल्लें विरोधान हें काम करतात। तांचें राज्य म्हणटा तें स्थानीक मनशाक कसल्याच न्याय दिना, तांकां फुडूनच वचूंक ना लोकांचें, ची दादागिरी चल्ल्या आनी अनफॉर्च्युनेटली नांव बरें घेतात बरोबर, छत्रपती शिवाजी महाराजाक फाटल्यान दवरतात आनी फुडें लोकांक कातरतात। सो हें चल्लां हांगा।